Pooja Naik allegation on the minister. That is under investigation. We cannot discuss on that. But still, sir. But it is quite this thing that there are doubts also raised on her allegation, because earlier statement was not like this. This case was under investigation. FIR was filed. She was arrested. So many people were arrested. All of a sudden, now after so many months, she is coming up with a new story. So, which is difficult for a lot of people of Goa to digest. What is the truth? पहिले फाटी सांगला ते ट्रूथ काय आता सांगला ते ट्रूथ. सो तेणे आता सांगला पळय ताका तेणे हें दिवचें पडटलें. शी वील हॅव टू गिव some evidence, some proof about the involvement of former आमचो Goa this thing officer from Goa, now IAS, आमचो Nikhil Babu. So all these names which she is talking, she will have to give some proof. No? She cannot just put allegation. Tomorrow so many people will come and put allegation on so many government officers. So कोणाक investigate करतले. त्यांनी नार्को टेस्ट करचो म्हटलें आपणाचो. नार्को टेस्ट करचोच म्हणटाले. पण तितून तेजो हे खूंय आसलो. What I am saying in simple words is, when she was arrested or when this complaint came, why she didn't tell these names at that particular time? सांगला म्हणटाले ते पोलिसांना ना म्हणटाले. तू म्हाका इतलेंच सांग, आतां तेणें नांव खंय सांगलें? तुमच्या फुडल्यान सांगलें काय ना? तेन्ना तेणें सांगलेलें. म्हाजे कडेन व्हिडिओ आसा, जाय जाल्यार हांवूय दाखयता. ना ना, तुमच्या फुडल्यान मिडियाच्या फुडल्यान, प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियाच्या फुडल्यान आदी तेणें नांव ही घेतल्या. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर सुदीन जावलेकर, आय एम वर्कींग विथ हिम फ्रॉम 2007. जेन्ना तो त्या सरकारांतलो काँग्रेसच्या, हांव तेजे कडेन वचपी आनी येवपी मनीस. हांव तेजी सायड घेयना. आमचें कसलें लेन देन कसलें कांय ना, बिजनस ना कांय ना. बट तेजें नांव घेतलें तेणें. हें सोंपता खंय? फाल्यां आमचेंय नांव घेवपाचें तें. तेन्ना मंत्री आसलो मायकल लोबो, तेणें इतले जॉब काडलेले 120, तितूनसून इतले आपणे पयशे दिले. ते आमचेंय नांव घेवंक शकता न्हू, कितेंय जावंक शकता. सो जेन्ना हो अरेस्ट जालो, जेन्ना ही चवकशी चालू आसली, तेन्ना तेणी ही नांवां घेतलेली. हेचेर पयलो प्रश्न. तेन्नाय तेणें मिडिया कडेन सांगलेलें, खूब गजाली सांगलेल्यो. ही नांवां सांगूंकूच ना, आतां नेयत नांवां अशी सांगली. सो हेचेर एक प्रश्न. So allegation is false. So I am not saying, I am nobody to say allegation is false or allegation is true. Investigation needs to be done. तेणें जी आतां नांवां घेतल्या, इन्व्हेस्टिगेशन नार्को टेस्ट जावपाक जाय म्हणटा तुमी. I am not the person to say now. Someone is trying to defame the minister. Of course, somebody is trying to defame the government जालें न्हू तेजें. पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी. ते आतां हें चालू आहा. CMन सांगलां इन्व्हेस्टिगेशन, क्रायम ब्रांचान ऑलरेडी रजिस्टर केला FIR. द इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन गोईंग. सो लेट द इन्व्हेस्टिगेशन कन्क्लूड. आमी तेंचे भितर उलोवप सारकें जायना, हांवें तरी. So media speculations could be different. So when you are the minister, such thing comes to you anytime like that, such incidents anytime? जाल्लें काय ना. इट इज जॉब म्हणटा ते इकूंक उपकारना. व्हेरी सिंपल इट इज. आमचे लोकल लोक जेन्ना जॉबाक वयता तेन्ना ते कोण जर जॉब इकतो घेतला जाल्यार दे वील, तेणी कितले पयशे घातले ते 10 फावटी एक्स्ट्रा ते पळयतले हाव टू रिमूव. सिस्टम वील बी सो करप्ट. आपणें जर तर पयशे दिल्या जॉबाक जाल्यार तो टू रिकवर दॅट मनी दॅट पर्सन वील गो टू एनी एक्सटेंट एंड ट्रबल आवर गोवन. सो तितले तरी जावचें न्हू गोंयांत. म्हणून आमी काळजी घेवपाची गरज आसा.